आज बेसिकली जे आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स जे आपयलां ते आज आमच्या पवार साहेबांचो 77th बर्थडे आणि देशभरान वेगळे वेगळे कार्यावळी जातात साहेबांचो वाडदिवस साजरो करपाक. सो साहेबांक एक भेट म्हणून हांवें गोंयान जे विद्यार्थी सेना जे संघटन आसा, शिवसेनेचे जे विद्यार्थी संघटन आसा ते आज साहेबांच्या बर्थडे निमित्तान आमच्या पार्टीन मर्ज जाता. तेजे स्टुडंट्स आसा, आमचो चेतन पेडणेकर तो शिवसेनाच्या स्टुडंट्स विंगाचो प्रेसिडेंट, तो आमकां आज जॉयन जाता. ताजे फूल स्टुडंट्स विंग घेवन तो आमकां आज जॉयन जाता. आनी हो आमचो नटेश्वर परब तो तरणाट्यांचो आवाज जी संघटना पयलीं ते एक आडी एक पॉलिटिकल पार्टीवर आशिल्ले, मागीर सरकार जाल्या नंतर तांच्यांनी एक वेगळेंच संघटन काडिल्लें तरणाट्यांचो आवाज, आनी ते नॉर्थ गोवान भरपूर सक्रीय आसा युनिवर्सिटीन आनी त्या जाग्याचेर. सो ते आज आमकां जॉयन जाता आनी साहेबांक ही एक वाडदिवसाची भेट अशी बऱ्यांतली बरी दिवपाक सो आमी हांकां आज आमचे जॉयनींग करतात. सो बेसिकली कशें आसा, एक म्हटल्यार आमचें फर्स्ट इशू युनिवर्सिटी इलेक्शनाचो. जेन्ना आमी युनिवर्सिटी इलेक्शनाक फुडें गेले तेन्ना युनिवर्सिटी इलेक्शनाक जे बायस्ड पद्दत जी फॉलो जाता, हुएवर इज इन रुलींग, नो मॅटर इट इज काँग्रेस ऑर बीजेपी ऑर विच एवर पार्टी, फाल्यां सपोज इवन एक आम आदमीचो सुद्दां जालो सरकार, जाल्यार जो सिस्टम करंटली जो सिस्टम आसा पळय, इट इज व्हेरी मच, इट कॅन बी व्हेरी मच मॅन्युपुलेटेड. सो वी हॅव ऑलरेडी रेज्ड वॉयस अगेन्स्ट इट आनी ताका लागून हांव ऑलरेडी वी आर मुवींग टू द कोर्ट. सो कोर्टाची सद्याची प्रक्रिया आसा, वी आर इन द फेज ऑफ ड्राफ्टिंग द PIL, अ पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन. बेसिकली ही जी सिस्टम आसा पळय तातूंत जो डेमोक्रेसीचो फ्लेवर आसा तो डिस्ट्रॉय जाता. आनी जे सद्याचे जे इलेक्शनान सदांच पळयता आमी रुलींग पार्टीचेच एक पॅनल थंय जाता एवरी टायम. सो तो सिस्टम चेंज करून जे 33,000 स्टुडंट्स आसा गोंयभर जे युनिवर्सिटीक अफिलेटेड, सगळ्या भुरग्यांक वोटींग रायट मेळचो अशी आमी एक सिस्टम डिमांड करता.